सगळ्यांक नमस्कार. अनुपमा भट आमगे शेड्रेसा कुकिंग चॅनला पूरा जनाके स्वागत. आमगे शरण्नवरात्र आयच्यान सूरजल्ली लोसुण पियावनातील रंदय पळय आमी लोसुण पियावनातील रुची रुची कारात पुड्डी सगळी केला आमंगा 2 कारात काढला ते स्लाइस कोन शिन्नूनु पळे उदकां भितर थोडे मीठ आनी हळदी पिट्टी घालून तंत भितर एक अर्ध गंटत घालून दवरता. ते उग्गी ताजी कोड सांडवची खातीर केला. ते आता 1 चमचे नारळ तेल होऊन करून ताका 1 चमचे कोथंबीर भाजून काढता. ते कायली पुडके सुकून काढता. दाटू कायली पुडक काडका. आता हांव तांतू आनीक 4-5 चमचे नारळ तेल घालता. ते तेल तापले कुडले सासम पटपटायता आनी तांत भितर आमी तावळपळे उदका घालून दवरलेले ते काराते आसपळ्याची ते लायक कोण पिळण काडटा. तांत मीठ घालेलें ना आमी ताजी कोडसाण परत तांत सोण आसता ते पिळण काणू हे सासम पटपटलेल्यांत घालका. ते वगूर फ्राय जेवते सान उज्जारी अशें आमी मसालो करूया. हांव 1 वडा सोयी ती भाजील कोथंबरी 4-5 बॅडगी मिरसांग तिक जावकाये आनी एक 6-7 गांवची मिरसांग पुरा भाजील काडका आनी ताका जावका जाल्यार तितले चिंचांब घालता उडगास दवरका. आमी कारात्या घालता असाची त्या देखून चड घालका चिंचांब आनी हे मदें मदें फ्राय करता रबुका. अशें हांव मसालोय करून हाडटा सिम्मार दवरका. एकडे तेकडे आमगेलें दुसरें काम करता हाची हे चडल्या जाल्यार पक्कने करपनाय त्यामुळे आमी तेल चड घाला न्हय. आतां पळय मसालो वांटून हाडलो. सुक्या तितले खर न्हय म्हूण आमटा तितले न्हय चिकेची वैक्की न्हय की शिखर म्हणटा पळय तशी कोण बुत्ती मसालो वांटून हाडलो. आतां तो मसालो काणू हांव हें भाजून आयलें आमगेलें कारात ते कुरकुरी जावका म्हणना चिके ब्रावन कलर येवन लायक बदल्या जाल्यार ताका हो मसालो घालो आनी ताका जावका जाल्यार तितले रुचेक गोडसाण येवच्या जे वैकी न्हय की शेक सान गोड्डा कुडको घालचे ताका कळूनच ते कोडसाणी मिरसाणी तिखसाणी आमसाणी बॅलन्स जेवचे खातीर घालचे. आतां आमी कारात्याक मीठ घालून उदकां घाल्लेले ताका थोडे मीठ आसच्या पुरो जाल्यार पळोवन आमी हांगा आतां मीठ घालचें आनी आतां लायक कोण चाळचें आनी ह्याक उदक घालचें ना. आतां पुसून मसालो काडका मिक्सरांनी धुवन उदक घाल्यार ते आट्टोच्या मस्त वेळ वता. त्यामुळे आमी पुड्डी सगळे करता असाची. आतां सिम कोरका कायली पुडक मात दाटू काडू उडगास आसूका त्यामुळे आमी सिम्मार दवरून कारात भाजूचे तशी सिम्मार दवरून आट्टोवन काडचें आमी चिरचिरान काडची म्हणटाची तशी धांकून मदें मदें चाळतर रबुका तशी एक 10-12 निमिश लागता. ह्याका हे कारात येता तो शिजून येवका बावला वयते जाल्यार ते मसलां भितर ते तिखसाण मिरसाण लागून लायक मेळण येवका ते शिजून येवका पळय मदें मदें चाळण जातना ते कारात्या बुद्दी पळय पुड्डी जावन आयले ते देखून हाका कारात्या पुड्डी सगळे म्हूण सांगचे जल पळयाची. आतां हे कारात्या पुड्डी सगळे घेवन हांव जेवणा बसता भारी रुच जाती. उना खावची पशी चिक्की उरतरी भारी टेस्ट. हो व्हिडिओ तुमकां पुरा जना इश्ट जाला म्हूण लागता. सगळ्यांक धन्यवाद.